नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. एआय ह्या काळात तरणाट्यांनी फक्त सरकारी नोकऱ्यांचेर रावचे न्हय, आदारून तरणाट्यांनी सतत मेळोवची नवी कुशळटाय, सांगले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान. वीज बिलाक लागून तापला राज्यातले राजकारण. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान काळे झेंडे दाखोवन केलो खर निषेध. वाडिल्ली वीज बिलां बेगोबेग करात रद्द, आप पदाधिकाऱ्यांनी केली सरकाराड घोषणा. गोंयांत दोन वेगवेगळ्या सुवातेर घडले भिरांकूळ अपघात. धारबांदोड्यांत दोन दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात विजय चव्हाणाक आयलें मरण, जाल्यार सावतावाडो भागात जाल्ल्या अपघातात पुलीस कॉन्स्टेबलाक आयलें मरण. सांगेमालातल्या कुमारी वाटी वाठारांतल्या एका घराचेर कोसळ्ळें व्हडलें पणसाचें झाड. 1.5 लाखांचें जालें लुकसाण, सुदैवान टळी जिवितहानी. शिवोलेचे सुटके झुजारी प्रभाकर प्रभू मोये संवसाराक अंतरले. आयतारा सांजेर तांचेर जाले निमणे संस्कार. आनी उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 14 ते 20 जून मेरेन वातावरण आसतलें शांत आनी स्थिर, असो अदमास उक्तायला हवामान खात्यान. आता खबरो विस्तारान. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच एआय ह्या कारणां लागून तरणाट्यांनी फक्त सरकारी नोकऱ्यांचेर आदारून रावचे न्हय, तरणाट्यांनी सतत नवी कुशळटाय मेळोवपाची गरज आसा, अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. खाजगी क्षेत्रांतल्या रोजगार संधी, कुशळटाय, उदरगत, स्पर्धात्मक परीक्षा आनी उण्यांत उण्या पगार वाडोवपा संबंदी मुख्यमंत्री सावंत हांणी म्हत्वाची विधानां केल्यात. पळयात. राज्यात रोजगार निर्माण करपा खातीर खाजगी क्षेत्रा वांगडा भागीदारी करून सरकार वावुरता अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. फकत सरकारी नोकरेचेर आदारून रावचे न्हय, तर खाजगी क्षेत्रांतल्या संदीचोय लाव घेवचो अशेंय ताणें आवाहन तरणाट्यांक केलें. अंदूच्या मेगा नोकरी मेळाव्यात 5,000 परस चड रिती पदां मेळटात आनी 10,000 परस चड उमेदवार वांटो घेतले असोय विस्वास ताणें उक्तायलो. कला, वाणिज्य आनी विज्ञान ह्या विशयांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर कुशळटाय वाडोवपाचेर सरकार खासा भर दिता अशेंय ताणें सांगलें. एआय आनी डिजिटल तंत्रगिन्यानाच्या काळात रोजगाराचे स्वरूप नेटान बदलत आसा. कांय नोकऱ्यांचेर परिणाम जावं येता, पूण नव्या तंत्रगिन्यानाक जुळोवन घेवपी लोकांक व्हड संदी मेळटल्यो अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. देखून तरणाट्यांक सतत नवी कुशळटाय मेळोवपाचो आनी स्वताक अद्यावत दवरपाचो सल्लो ताणें दिलो. गोंय 100% साक्षर राज्य आसलो तरी UPSC सारकिल्ल्या परिक्षेक हाजीर रावपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो वाडपाची गरज आसा असो उल्लेख ताणें केला. 10वीच्या वर्गांतल्यानच स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी सुरू करची अशेंय ताणें आवाहन केलें. सेम वे आम्ही म्हणटा की आम्ही आयुष डिपार्टमेंट सुरू केल्या उपरांत योगा ट्रेनर्स घेतले. हे सगळे अशाच पद्दतीचे शॉर्ट ड्युरेशन कोर्सेस केल्ले आसतले. म्हणून फक्त आपले BA आणि BCom किंवा BSc हेच एड्युकेशन घेऊन रावू नाकात, तर ताज्या भायरूय बी अशा पद्दतीचे नवीन एड्युकेशन्स हे सातत्यान घेवपाचो प्रयत्न हो सदोदीत सगळ्या जाणांनी करचो. C कॅटेगरीतल्या जॉबाक म्हणजे तुम्ही LDC आसतले, MTS आसतले किंवा LDC रिलेटेड जॉब आसतले, हे जर गव्हर्मेंट जॉबात वयतले आसत जाल्यार ताका एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी. आणि एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट नासत जाल्यार तुमकां जॉब मेळ्या उपरांत सुद्दां तो म्हणजे थंय ऑफर लेटर मेळूंक शकना. मागीर ते एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट खंयची ताका गव्हर्मेंटाचीच जाय अशी गरज ना. इन एनी प्रायवेट सेक्टरांतल्या रेप्युटेड कंपनींतलीय बी एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जी आसा पळय, किंवा तुम्ही अप्रेंटिसशीप जी गव्हर्मेंटात करता किंवा प्रायवेट सेक्टरात करता ती एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट सुद्दां ही ताका कंपल्सरी दिवची पडटा. ऑल्दो तो जॉब तुमकां मागीर स्टाफ सिलेक्शनान आसूं दी किंवा इन फ्युचर कॉर्पोरेशनान आसूं दी, म्हणून प्रत्येकान अप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशीप आसत किंवा प्रायवेट सेक्टर, आपण ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत ते दीस विसरात की ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत आपल्याक डायरेक्ट गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो, कोंट्री जॉब ना, ते दीस आतां उरूंक ना. शेवटी आम्ही कष्ट करचे पडटले, आमकां शिकचे पडटले. ते जर शिकत रावले तर अशा पद्दतीचे ऑपॉर्च्युनिटीज जे आसा ह्यो गोंयकारांक खूप मोठ्या प्रमाणात मेळपाक शकता. ह्या बदलत्या युगा प्रमाणे म्हणजे 21st सेंचुरी हे युग आसा, स्किलिंग चेंज जायत आसा. ह्या एआयचो जमानो आसा. म्हणजे आज थोडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा खातीर बऱ्याच जाणांच्यो नोकरी वचूंकूय शकता,
पण आमी तेच जर शिकले तर आमकां नवीन ऑपॉर्च्युनिटी मेळूंकूय शकता. म्हणून आमी कंटिन्युअसली शिकप हे गरजेचें आसा. त्या खातीर आमकां अपग्रेड करीत रावचें, आमी शिकत रावचें हें हांव सातत्यान सांगतालो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वीज बिलाक लागून राज्यातले राजकारण तापला. आम आदमी पक्षान आयतारा फोंड्या वीज बिलां वाडिल्ल्यान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराक काळे झेंडे दाखोवन खर निशेध केलो. नागरिकांक दिल्ली वाडिल्ली वीज बिलां बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी करीत आप पदाधिकाऱ्यांनी सरकारा आड घोषणा केली. गोंयांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. धारबांदोड्या 2 मोटरसायकली मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातात 69 वर्साच्या पणसुले वाठारांतल्या विजय चव्हाण ह्या दादल्याक मरण आयलें, जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. ना ते आता खंय वयता आमकां खबर ना, कारण हो स्टेट हायवे आशिल्ल्या कारणान ते मोल्या वयल्यान बरो रोड स्टेट आमी म्हणजे 200 स्पिडीन 200-250 स्पिडीन ते गाडी चलयता. ते वांगडा ते 25-50 जाण आसता, ते रेसी मारता काय कळना, इतले स्पिडीन ते गाडी चलयता. आयज पोलिसांनी म्हणजे पोलीस हरची पळय ओवर स्पीडान येता म्हणून तांकां कांयच लागना. ते पोलिसांनी सरकारान पोलिसांक निर्देश दिवपा जाय आनी तेचेर कारवाई करपाची गरज आसा. संडे पुलीस धरून तांकां दर संडे आनी सुटी आसता पळय तेन्ना एक तेंचे रॉबर्ट व्हॅन बी आसा पळय त्यो दवरून तेंचेर मातशें नियंत्रण दवरपा जाय. रायडरा बद्दल म्हाका इतलें दिसता जे पळय स्पीड ते मारता पळय तो आतां हो एक्सिडेंट जाला तो सामको 69 जाणटो तो स्लो आसलो पळय. तेणें ती गाडी पयल्यान भितून घेवपाक घेतली तेन्ना ती गाडी ते रायडर कितल्या स्पिडीक पावले पळय ताका तेजो अंदाज ना कळ्ळें. पूण हांव म्हणटा पुलिसांनी हेजेर मातशी त्या रायडराचेर मातशी एक्शन घेवपा जाय. बाबा तुमकां कितली सुद्दां स्पीड लिमीट आसा. बागा सावतावाड्यार गाडी आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातात दुचाकी चलोवपी पुलीस कॉन्स्टेबल केतन गावडे हांकां मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो कॉन्स्टेबल ड्युटी करून घरा वतालो तेन्ना कोल्हापूर सावन आयिल्ल्या फरारी गाडयेन दुचाकीक धक्को दिलो. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. सध्या कोल्हापूरच्या आयिल्ल्या फरारी गाडयेच्या चालकाचो सोद सुरू आसा. सांगेमालांतल्या कुमारी भाटी वाठारांतल्या एका घराचेर व्हडले पणसाचें झाड कोसळ्ळें. ह्या घडणुकेंत सुमार 1.5 लाख रुपयांचें लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून झाड कातरपाक सुरवात केली. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. शिवोलेचे सुटके झुजारी आणि वसंत विद्यालयाचे संस्थापक वांगडी प्रभाकर प्रभू मोये पिरायेच्या 96 वर्सांचेर संवसाराक अंतरले. गोयच्या मुक्ती चळवळींतल्या भुमिके खातीर आनी बरेच वर्सां समाजसेवे खातीर तांची नामना आशिल्ली. आयतारा सांजेर तांचे निमणे संस्कार जाले. श्री वसंत विद्यालय
या शाळेचा मुख्याध्यापक. आज एक दुःखद घटना अशी घडल्या की आमच्या शाळेचे श्री वसंत विद्यालयाचे जे फाउंडर असतात, ज्यांच्यानी ही शाळा आपल्या स्वतःच्या बळात सुरू केलेली, श्री वसंत विद्यालय या शाळेचे फाउंडर आणि गोयचे झुजारी स्वातंत्र्य सैनिक श्री प्रभाकर मुळे यांचे निधन आज जाल्लें आसा. खरें तर म्हटल्यार अवघ्या एक 97 वर्साचे आता त्यांचे निधन जाल्लें आसा. पण या कालावधीन न चुकता शाळेन येणारे, न चुकता आमचे जे शाळेचे गॅदरिंग आवर्जून पळणारे, म्हणजे अशा वयार सुद्धा असताना म्हाका मार्गदर्शन दिणारे आणि तसेच इतर जे शिक्षक या वसंत विद्यालयात शिकयला अजूनही तेंचे कडेन मार्गदर्शनाक येताले आणि बऱ्या तरेन ते तांकां मार्गदर्शन करताले. म्हणून एक बरो व्यक्ती, शिवोली गांवचो सुपुत्र आज या भौतीक जगतांतून आपले शरीर सोडून गेल्ले आसा. ताका मना काळजांतल्यान खरेंच आमी देवा कडेन मागता की तांकां तेंच्या आत्म्यांक बरी शांती दिवची. तेंच्या घरच्यांक, जेंच्यांनी तेंच्या हाता खाला पूर्ण आयुश्य कशें जगप हे शिकले, त्या सगळ्या कुटुंबाक खरेंच एक धैर्य दिवचें, एक शक्ती दिवची. कारण मनीस कितल्या वयान जर व्हडलो जालो तेजें मार्गदर्शन, तेजी साथ जी आसतात आनी तेज्या जेन्ना साथ सुट्टा तेन्ना फुडें कशें वचप, त्या वेळार आमकां खुबशे अशी एक धैर्य जाय पडटा. पूण देवा कडेन मागता तांकांय धैर्य दिवची, शक्ती दिवची आणि आपली तेंची वाटचाल फुडें बरी जावची आणि तेंचे जे ध्येय जे आसले तेच दिवन तेंच्यांनी फुडें वचचें. हवामान खात्यान 14 ते 20 जून मेरेन पुराय सप्तकाभर उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत वातावरण शांत आणि स्थिर आसतलें असो अदमास उक्तायला. तशेंच ह्या काळात कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. आयतारा फांतोडेर अनमोड घाटार भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात ट्रक सरळ देंगणान कोसळिल्ल्यान ट्रकांत आशिल्ल्या क्लिनराक आगताक मरण आयलें, जाल्यार ड्रायव्हराक साल्वार जाला. कुळे पुलिसांनी पंचनामो करून फुडली चवकशी सुरू केल्या. आमी अनमोड आसा, अनमोड जे जाग्यार राती सकाळचे 3:30 सुमार एक ट्रक अनमोड घाटार कोसळ्ळो. ही रेंव कर्नाटकाच्यान जी रेंव सप्लाय जाता ती रेंव घेवन तो हांगा येतालो. ती लिगल जाता काय इलिगल जाता हो फुडलो प्रश्न आसा. पूण जी गाडी आयज ती धरीन कोसळ्ळ्या की त्या टनाचेर तेजो ब्रेक कितें तरी लागनासलो आनी तो ड्रायव्हर चलतालो आनी तेज्या वांगडा क्लिनर आसलेलो तपास मित्र म्हणून, हो वेस्ट बेंगलाचो. तो हांगा मरण पावलो आसा आनी जो ड्रायव्हर आसा ताका कांय जालो तो सुखरूप आसा. सध्या कुळे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी गाडी कोण चलयता हे सध्या अजून कांय तरी जालेना. पूण ड्रायव्हर हांगा आपूण चलयतालो आनी तेजे भशेन हांगा इन्क्वायरी चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर अनमोडच्यान एकनाथ केडेकर. पारसे खाजनगुंडो बांद सैमीक गुणाक लागून बरोच फामाद आसा. फोटोग्राफी करपाक, फिल्म शूट करपाक लेगीत हांगा लोक येतात.
जाका लागून ही सुवात हालींच सरकारान कोट्यांनी खर्च करून आनीक सोबितीकरण केल्ले। मात सध्या ह्या बांदार कोयराच्यो राशी दिश्टी पडिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। तशेंच वाठारांतल्या नितळसाणीचेर बेगोबेग लक्ष दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात, आम्ही सध्या आसात पारसे खाजन गुंडो बांध हा एक परिसर ब्युटिफिकेशन तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी WRD मार्फत 3.5 कोटी रुपये खर्च करून एक परिसर बऱ्यापैकी तयार केलो। हो परिसर ब्युटिफिकेशन करचो अशी कोणीच मागणी करून नाशिल्ली, पूण दूरदृष्टी दवरून त्या वेळार मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी हो परिसर एक सुशोभीकरण केलो आणि हांगासर हजारोनी पर्यटक येतात, देशी येतात, विदेशी येतात, थळावे नागरिकय येऊन मनोरंजन करीत असतात आणि त्या नजरेतून सगळ्यांनी प्रयत्न करून हो परिसर स्वच्छ दवरपाची सगळ्यांची जबाबदारी असता। हांगासर जर आम्ही पळयले जाल्यार काही पर्यटक किंवा नागरिक येतात, बियरी पितात, बियरी पियल्या उपरांत एकठांय जे बाटले दवरपाक जाय ते बाटले दवरिना आणि काही जण फोडूनय उडयतात, काचाय लागतात। काही जर इजा कोणाक जाली जाल्यार ताची जपसालदार कोणी घेतलो, अशी ही स्थिती सध्या हांगासर निर्माण जाल्ली आसा। हांगासर जे वाठार आशिल्ले ते वांयगण शेती व्हडा प्रमाणान करताले, ती सध्या पडींग आसा, ती जावची ह्या नजरेतून आमचे तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर ह्या बांदाचे ब्युटिफिकेशन केल्ले अशे तांचो संकल्प आशिल्लो। पूण त्या उपरांत हांगासर तशा पद्दतीची शेती पुन्हा उगोवंक ना। ती जर उगयली जाल्यार हांगासर व्हडा प्रमाणान पर्यटक येवन हरीत परिसर पळोवपा खातीर व्हडा प्रमाणान जे एक क्रांती शेतीद्वारे घडटली ती घडपाची शक्यता आसा। त्या नजरेतून परत प्रयत्न करपाक जाय, शेतकऱ्यांक एकठांय हाडून तांचे कितें जर समस्या आसात किंवा आनी कितें डिफिकल्टी आसात ते आयकून घेवपाक जाय। आता ह्या बांदाचेर पुन्हा एकदा 4.5 कोटी रुपये खर्च करून आणि ब्युटिफिकेशन करपाची येवजण आमचे आताचे आमदार जी दारुलकर हांणी आरंभलेली आसा। तांणी ह्या बांदाकडे बऱ्यापैकी लक्ष दिले, पूण स्थळाव्या पंचायतींनी पुढाकार घेऊन जर ह्याची देखरेख करपाक जाय आणि त्या नजरेन देखरेख केली जाल्यार एक ब्युटिफिकेशन केल्लो परिसर आनी बरो जातलो। हांगासर काही लघु चित्रपटाचे म्हणा जायरातदारांचे चित्रीकरण सुरू असता, शूटिंग वेगवेगळ्या पिक्चराचे हांगा जाल्लें आसा आणि एक परिसर एक सुंदर परिसर असो हांगा दिसता। त्या नजरेन सरकारने हांगासर एक ब्युटिफिकेशन केल्या उपरांत ताची देखरेख त्याच पद्दतीन करपाक जाय अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। पावसाळो राज्यात पावलो तरी पावसाची तीव्रता अजून अपेक्षे प्रमाण जावंक ना, पूण वाऱ्याक लागून झाडां मोडप, वीज खांब्याचेर झाडां पडप, जनावरां आडखळप, रस्त्यार आडमेळी येवप अश्यो घडणुको वाडल्यात। ह्या फाटभुंयेर उजो पालोवपी दळान तोखणायेची कामगिरी केला। फाटल्या 15 दिसांत शेकड्यांनी आपत्कालीन कॉलांक जाप दिल्या। फाटल्या 15 दिसांत उजो पालोवपी दळ आनी आपत्कालीन सेवा खात्याक वट्ट 299 आपत्कालीन कॉल आयल्यात। तातूंतले 156 कॉल पावस आनी बदलत्या हवामानांतल्यान निर्माण जावपी परिस्थिती कडेन संबंदीत आशिल्ले। ते भायर 55 उजो पालोवपाच्यो घडणुको, हेर 82 आणीबाणीच्यो परिस्थिती आनी उदका संबंदीत 3 जाल्यार 3 हेर घडणुको नोंद जाल्यात। झाडां काडून उडोवप, वीज खांब्यांचेर झाडां पडप, रस्त्यामदीं आडखळ येवप, जनावरां आडखळून पडप अशा घडणुकांनी खूप वाड जाल्या। दरेक घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचो पंगड बेगोबेग थंय पावता आनी परिस्थिती नियंत्रणात हाडटा। ह्या काळात दळान बेगीन आनी प्रभावीपणान प्रतिसाद दिवन 63 लाखां वयर मोलाची मालमत्ता वाचयली, पूण पावसाक लागून 11,95,000 मालमत्तेचें लुकसाणूय नोंद जालां। चडशा प्रकरणांनी एका वराच्या भितर आडमेळी निवळ करून सामान्यताय परतून मेळोवपाक लागल्यात म्हणून नागरीक उजो पालोवपी दळाच्या यत्नांची तोखणाय करता। फुडल्या काळात पावस चड तीव्र जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान शक्त पुरायपणान तयार उरता। तशेंच नागरिकांनी सादूर रावचे आनी गरजेची जतनाय घेवची अशें सांगलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयांत येवपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीन भाजपा विरोधी मोहीम चड खर करपाचो निर्णय घेतला। काँग्रेस प्रचार समितीचो अध्यक्ष युरी आलेमावानूय राज्यभर गोंय राखण यात्रा करपाची घोशणा केल्या। ही यात्रा गोंयांतल्या सगळ्या 40 मतदारांक आस्पावतली आनी भाजपा आड लोकमत एकठांय हाडपाचो यत्न जातलो। हाचे वांगडाच काँग्रेस मांड नांवाचो एक नवो उपक्रमूय जाहीर जाला। पळयात,
काँग्रेस प्रचार समितीचो अध्यक्ष युरी आलेमावान गोंय राखण यात्रा सुरू करपाची घोशणा केल्या. ही यात्रा गोंयांतल्या सगळ्या 40 मतदारसंघांनी भोंवून भाजपा सरकाराच्या धोरणार जागृताय निर्माण करतली खंय. दक्षिण गोंय आनी कुशावती जिल्ल्यांतल्या पदाधिकाऱ्यांच्या बसकेत उलयतना आमदार आलेमावान भाजपाचेर खर टिका केली. गोंयच्या आनी गोंयच्या लोकांच्या हिताआड भाजपा निर्णय घेता असोय आरोप ताणें केला. या प्रसंगाचेर ताणें काँग्रेस मांड ही नवी संकल्पनाय जाहीर केली. दर एका मतदारसंघात उक्तो संवाद मंच स्थापन करतले आनी कार्यकर्ते, फुडारी, समाज वावुरपी आनी नागरीक वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करतले. या भासाभासांतल्यान पक्षाच्या घोशणापत्रा खातीर प्रस्न एकठांय करतले अशें आलेमाव हाणें सांगलें. लोकांचे प्रस्न वळखून सुटावे जातले हाची खात्री दितानाच काँग्रेस सत्तेर आयल्यार राज्याक धोक्याचे आशिल्ले कायदे रद्द करतले अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. शेनवारा रातीकडेन पणजेच्या मांडवी पुला वयल्यान उडी मारपाचो यत्न केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. लोकांनी म्हायती दिल्ल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी थंय धांव घेत बायलेक सोदपाचें काम सुरू केलें. तशेंच पुलिसांनी ह्या घडणुकेची चौकशी सुरू केल्या. पळयात. कोल्ड से पंजीम की तरफ जा रहा था, तो मैं इतना जा रहा था, वो लड़की यहाँ स्कूटी रोकी और उसके ऊपर बैठी हुई थी, मतलब ठीक है, तो लड़की ऊपर क्यों बैठी हुई है, तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे को अजीब लगा, तो मैंने स्कूटी यू टर्न मारी वहाँ से. जब जैसे मेरा स्कूटी का मुँह इधर की तरफ हुआ, देन मैंने देखा कि वो लड़की जंप आ गई और मैंने 10 से 12 मिनट तक उस लड़की को यहाँ पानी के अंदर तैरते हुए देखा. मैंने बहुत आवाज़ वगैरह मारी, बोट वगैरह को, देन वो पानी के अंदर जा रही. And I called the police. पावसाळो आयिल्ल्यान गोंयचे दर्यादेग चड धोक्याचे जाल्यात. दर्यांची ल्हारां चड खर जाल्यात. बदलत्या हवामानाक लागून नागरिकांनी आनी पर्यटकांनी उदकांत देंवपाचो साहस करचो न्हय अशें लायफ गार्ड्सांनी सांगलां. राज्यांतल्या दर्यादेगेर लायफ गार्ड्स आनी बीच मार्शल तैनात केल्यात आनी धोक्याचे संकेत दिवपा खातीर तांबडे बावटे लायल्यात. गोंयांत पावस सुरू जाल्या उपरांत दर्यादेगेची परिस्थिती चड धोक्याची जाल्या. ताका लागून लायफ गार्ड एजन्सी आनी मरीन कंपनीन थळाव्या लोकांक आनी पर्यटकांक दर्यांत भितर सरपाक टाळचें अशें सांगलां. राज्यांतल्या 54 दर्यादेगेर 450 परस चड प्रशिक्षीत लायफ गार्ड्स आनी बीच मार्शल तैनात केल्यात. ह्या कर्मचाऱ्याची सतत गस्त चालूच आसा आनी पर्यटकांक सुरक्षेच्या उपायाचेर सल्लो दितात. दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी तांबडे बावटे लायन धोक्याची शिटकावणी दिल्या. दर्याच्या बदलत्या हवामानाक लागून दर्याची ल्हारां चड खर जाल्यात देखून पर्यटक दर्याक व्हांवून वचपाचो धोको आसता. दक्षिण गोंयांत 30 जाल्यार उत्तर गोंयांत 24 दर्यादेगेंनी लायफ गार्ड तैनात केल्यात. ते भायर मये तळें, दुधसागर घसघसो, सावरी घसघसो, म्हावाचो गुणो ह्या पर्यटन थळाचेर खाशेली सुरक्षा वेवस्था केल्या. सध्या दर्याक उगडल्यान दर्यांत पेंवप, उदकांतले खेळ, नुस्तेमारी अशा कार्यावळींचेर बंदी घाल्या. ते भायर पावसाक लागून निसर जाल्ल्यान फातराच्या वाठारांनी लोकांनी चड जतनाय घेवपाची सल्लो दिला. मजगतीं सेल्फी खातीर धोक्याच्या सुवातेर वचप, सोरो पिवन उदकांत भितर सरप वा वीज वादळाच्या वेळार दर्यादेगेर वचप टाळचें अशें लायफ गार्ड संघटनेन लोकांक शिटकावणी दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा सकाळी दिवचलच्या हिराबाई जांटे हॉलात दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक मालक संघटने खातीर जावपी वेंचणुकेच्या मतदानाक शांततायेन सुरवात जाल्या. पयलेच फावट मतदान पत्रिके वरवीं ही वेंचणूक जाता. सरळ 2 गटां मदीं ही वेंचणूक जाता. अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी मेळून 7 सुवाती खातीर वट्ट 14 ट्रक मालक वेंचणूक लडयतात. देखून सगळ्या ट्रक मालकाची वेंचणुके कडेन नदर लागून आसा. बिचोले ट्रक ओनर एसोसिएशन ऑफ सेजा मायनिंग बिचोली मायन ह्या इलेक्शनाक हांव एज अ प्रेसिडेंट म्हणून उबो रावल्लो आसा आनी आतांच म्हाजें वोट कास्ट केल्लें आसा. हे जे इलेक्शन आसा हे आमच्या एसोसिएशनाचे पयले फावट अशें बॅलेट पेपराचेर आमी इलेक्शन घेता. हे इलेक्शन घेवपाचें तात्पर्य इतकेंच की कंपनी जी सदांच मिटिंगेक वयताना तुमी इलेक्टेड कमिटी हाडची म्हणून आमकां सांगताले. कित्याक सिलेक्शनाक जी कमिटी वयता ती मागीर एक 8-9 म्हयन्यांनी परत आनी कोण तेवटेन वचून तेवटेन सिलेक्शन जातलें म्हणून एक आमी सगळे ट्रक मालकांनी अशें डिसिजन घेतलें की इलेक्शन करून इलेक्टेड कमिटी हाडची म्हणून. पॅनलां 2 जालीं जावं आनीक कितें जालें हें कांयच ना. कित्याक लास्टाक ऑब्वियसली ट्रक मालकूच सगळे आसा आनी जे कोणी निवडून येतले ते
फाल्यां ट्रकाचो जो आमचो जो बिजनेस आसा तोच मुखार घेवन वयतले. हांव म्हाजे जे आमचे जे 180 जे ट्रक आहा आनी तेंचे मालक आसा तांकां विनंती करता की सगळ्यांनी ह्या मतदानाक पार्टिसिपेट जावचे आनी बरे उमेदवार आसा तांकां त्या उमेदवारांक निवडून हाडचे. आमच्या ट्रक एसोसिएशनाचे इलेक्शन आहा तेन्ना आमी सुरवात केल्या आनी फर्स्ट टायम बॅलेट पेपराचेर आमचें वोटींग जाल्या. तेन्ना निवडून फुडें इलेक्शनाक निवडून येयल्या उपरांत सुरळीत प्रमाणे फुडें आमी धंदो आमचो सांबाळटले आनी एकत्र रावन काम करतले. 2 पॅनल आहा न्ही? 2 पॅनल आहा. एक आमचे आनी एक ऑपोजिशन दुसरो आहा. कोणाचें निवडून येयल्यार आमी एकत्र रावन काम करतले. दूधसागराची वेबसायट परतून असोसिएशनाक दिवची आणि GTDC वांगडा जाल्लो करार रद्द करचो अशी मागणी कुळ्या दूधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाच्या समितीन सरकारा कडेन केला. थळाव्या टूर ऑपरेटरांच्या हिता खातीर ऑनलायन बुकींग व्यवस्थेचे नियंत्रण परतून थळाव्या लोकां कडेन दिवपाची गरज आसा अशें समितीचें म्हणणें. देखून दूधसागर आजोबा देवाकडे वचून समितीच्या वांगड्यांनी घाराणे घातले. आज आम्ही दूधसागर आजोबा देवाची कमिटी घेऊन गेल्ले आणि थोडे आमचे मेंबरय गेल्ले की आमचो जो फाटलो जो विषय आसलेलो की दूधसागर हेचो वेबसायट आणि आमचे एग्रीमेंट तो टर्मिनेट करपा लागून तो विषय आसा त्या मागणी मागपा लागून आमी दूधसागर आजोबा फुडें सांगणी करपा लागून गेल्ले आणि आमी देवाक सांगणी केली आणि रिसर येयल्या. एग्रीमेंट जो केल्लो आसा इलिगल एग्रीमेंट तो आमगेलो टर्मिनेट जावपा जायो आनी दुसरो जी आमची वेबसायट आसा आमी स्वता तयार केल्ली वेबसायट ती आमगे वेबसायट आमकां मेळपा जाय. हे दोनूय डिमांड आसा. घरा कडेन विनंती करता कित्याक फाटली 2 वर्सां आमी वारंवार दोतोरांक सांगले त्या प्रमाणे आमी मिटींग करीत येयल्ले आसा. आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की दोतोरान आतां आमकां बेगींतल्या बेगीन कित्याक आतां मनसून जाला ह्याच सिजन आतां मनसून बंद आसा तेन्ना आमकां बेगींतल्या बेगीन आपोवन आमगेले जो 2 डिमांड आसा ते बेगींतल्या बेगीन सॉर्ट आउट करून नवी सिजनाक आमकां बरे कसलेच आडमेळी नासता सोडलीत आमगे धंदो चालू करपाक आमकां मदत करची अशें हांव दोतोरा कडेन विनंती करता. कित्याक हो विशय जो आसा चड ताणून धरूं नाका. इलेक्शन लागीं येयल्ले आसा. दोतोरान सांगले त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक इलेक्शन केल्ले आसा. लोक हांगा राजकारणी हांगा येवन जायते आमचेर अगेन्स्ट हे केले. आज लोकांनी आमकां भरघोस मतांनी हांगा निवडून दिल्ले आसा. हांगा आमकां उडोवपा लागून सुद्दां राजकारण्यांनी खुबशे उडोवपा तयार केल्ली पूण आमकां देवान आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी हांव तरी पूण विनंती करता कोणाक जर अशें दिसता आनी सांगना हें करून आमी सगळी लेटर दिल्ले आसा. हांव परत आनी एकदां सांगता की तेज्यान जाता जाल्यार तेणें करचें. हांव नांव घेयना आतां. हांव कित्याक नांव घेयना आतां हांव पयलीं नांव घेता आतां नांव घेयना. कळ्ळें तुका. आतां हेज्या पयलीं आमी पळयलेले आसा. आमचे विशयूय काडलेलो आहा. तो संदीप केरकर म्हण तेणें बायट घेतलेले आहा. कळ्ळें न्हू. ते कोण नवे येयल्या ते कोण नवे नवे कोण येयना. आमकां 2 वर्सां निवडून दिल्या परत 3 वर्सां आतां निवडून दिल्या. आमकां जर बरे भशेन जर सगळ्यांक जर मुखार व्हरतले जाल्यार हो बरे भशेन सगळें जातलें. आमी आज दूधसागराच्या पांया कडेन गेल्ले आसले कित्याक खुबश्यो क्वेरीज आसल्यो त्यो आमच्यो मनान सामक्यो घर करून आसल्यो. आतां सविस्तर सांगलेंच आसा पूण तुमकां एक सांगता की जें दूधसागर आजोबाचें जें देवस्थान आसा तें खूब कडक आसा. कारण आमची भावना आमचें सगळें जें आसा पळय तें ताज्या आमी पांया कडेन जेन्ना सांगलें की तें आमचें पूर्ण जाता. पयलीं म्हळ्यार वेबसायट जी आमकां परत दिता म्हणल्यार दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमकां ताजेर विश्वास आसा दितलो. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.